पॉइंट ऑफ कन्सर्न डेली चोऱ्यो जाता, लोक बोव मारता, रोडटा बायलो. आम्ही सांगला म्हणून 10 जाणांक राउंड अप केले 2 वीक बॅक. तुमच्या पुलिसांना दे कॉल्ड मी ऑल्सो. राउंड अप केले आनी तांकां रोखडे सोडले. हांव कितें केलें मागीर तांकां आनी दे आर द पीपल. ते आतां आनीक नेट सोडला तांकां. रस्त्यार गाडयो जाता आनी दादागिरी सारके तेजे गँगा आहा ती. आनी तुमच्या पुलीस जाणा कोण ते हॅड ब्रॉट देम हियर. तेन्ना सोडले तांकां. दुसरे दीस हांव घरांत भायर सरतना एकलो पुलीस एकलो दाल वयलो आनी बायल येयली, खूब मारता, रोडाक लागली. ही वॉज अ PI फ्रॉम दिल्ली. PI आपणाची म्हणून स्कूटर पिन दवरलेली, म्हाजे पर्स येयले सगळें आय एम नॉट बॉदर्ड म्हणून आपणाची आयडेंटिटी काडटा. ताका सांगलें पुलीस स्टेशनार वच, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कॅन गिव यू विदिन 1 hour. लायक दे डू इन ट्रेन. पिक पॉकेट केले म्हणून रोखडे हाडटात. बिकॉज दे नो 10 जाणांक कानाक धरून हाडल्यार मेवतलें कार्ड. कित्याक मेवचें ना? मेवतलें. Either Calangute or Kandalim, one home we will have to build for this whoever are there. That कोणूच ना आनी मागीर आमी म्हणटा पुलिशीक खंय व्हरया हेका. कोण येवन एक जाणटो मनीस येवन बसता कलंगूट आनी बॅगींग करता, तो म्हणटा आपल्याक कोण ना. सो सम rehabilitation or something has to be done. We'll have to set up a home, give it to an NGO where the children also can be taken care of. So all कितें आमकां करचें पडटलें. And we will have to ask government to certify it. I think we need to do something about it. They cannot be jailed. They have to go in the detention center. Government has to put up a detention center. Neighborhood watch, which is a concept recently started, and they based on whatever the happenings in the jurisdiction of Calangute police station. तिचे सजेशन्स आयकून घेतल्या आणि तिचे रेकॉर्डिंग ते आता एक केले. आता फाल्यां पासून ते आमी स्टार्ट करपाच्या स्क्वॉड्स जातले, which will be around the clock and with the assistance of the locals.